हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण आमचें आहा की एक काल दोन दीस पयलींच थर्सडे आमचो प्रोमिनंट एक्टिविस्ट स्वप्नीश बाब शेल्लेकर ताका एक ट्रेट येयलो. हो ट्रेट येयलो कोणा कडसून बीजेपी सिनियर लिडर जाका 35 इयर्स बीजेपी कार्यालयान आहा तो महानंद हसनावडकर. आता हो ट्रेट येयलो ताका धमकी दिली. धमकी दिवंक ताका खंय जाय थंय आपय म्हणून सांगलो. तूं खंय येता पळय थंय आपण येता म्हणून आपलो तो. मागीर स्वप्नीश बाब शेल्लेकरान ताका सांगलें एक काम कर, खंय येता जाल्यार तूं पुलीस स्टेशनान यो. पुलीस स्टेशनान येयलो आनी ताका आपयलो. त्या टायमार तो येवना पण पुलीस स्टेशनान. बट कितें जालें विथीन 24 आवर्स पुलिसांनी जो व्हिडिओ जो आसलो पळय, ऑडियो जो आसलो पळय रिकॉर्डिंग, ते आयकलो आनी FIR रजिस्टर केली अंडर BNS सेक्शन 352. आता कित्याक केलें FIR रजिस्टर कित्याक जालो तेजेर की तेणेन क्रायम केल्लो न्हू. तेजेर जी उतरां उलयल्ली पळय तेणेन वर्गल लँग्वेज कितें उलयल्लें जावं कितें गाळी घातलेली. सो ही गाळी घालता आतां पळय बीजेपी सरकारान तुमी सिनियर लिडर आसून तुमी असले लँग्वेजी उलयता. इट इज अ शेम टू द गव्हर्मेंट. आनी हे जे ट्रेट दिल्लो आहा पळय स्वप्नीश बाब शेल्लेकरा, वी एवरीवन ओवर हियर वी कंडेम द ट्रेट विच इज गिवन टू स्वप्नीश शेल्लेकर. सेकंड थिंग, स्वप्नीश बाब शेल्लेकरान कितें केल्लें, व्हिडिओ काडलेलो म्हणटा तो. व्हिडिओ खंयचो काडलेलो, आतां नवरात्री चलता, नवरात्रीचो उत्सव चलता. 9 रात्री म्हणजे 9 देवी आहा आमच्यो. 9 देवीच्या हितून 2 देवी आहा पळय, त्या 2 देवी वाघाचेर बसता. आतां वाघाचेर बसता म्हणजे खंयचे, आमी पुजता देवीक, आमी देवीक पुजतात हे वाघाकूय पुजता वांगडा. देवी वांगडा वाघ आहा पळय तो सायडीक काडून पुजिना. तशेंच कितें आहा, गणपती जेन्ना पुजता आमी पळय तेन्ना गणपती वांगडा तेजो वाहन आसता, उंदीर आसता, सो तेकाय पुजता. सो आतां तेणें कितें म्हटलें, 2 आहा पळय हे देवी आहा पळय तेजेर टायगर भरलेलो आहा पळय, तेजेर तुमी पळोवपाचें नाका. कोण कार्यकर्ते आहा पळय तेंच्यांनी तरी स्पेशली तुमी दोळे धापलेले आसता न्हू. बीजेपी सरकार जेन्ना टायगर रिजर्व फॉरेस्ट आतां सेंट्रलाकसून येयला नोटिफिकेशन की टायगर रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेअर करा म्हणून गोवान. जे वाघेरी हिल्स बीन फॉरेस्ट आहा पळय सगळे, माधई रिवर आहा पळय, हे टायगर डिक्लेअर करा म्हणून सांगलें. हितून कितें जालें, TCP मिनिस्टर विश्वजीत बाब राणे हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टानसून तेजे ऑलरेडी मॅटर हे भायर पडलेले. सो हे कर म्हटलें, टायगर रिजर्व आहा पळय ते डिक्लेअर विथीन कितले तरी मंथ्स टायम दिलो, विथीन कितले वीक्स तरी डिक्लेअर करा. ताणें सुप्रीम कोर्टान गेलो, 1 कोटी लॉयरांक पे करता, हे कोणाचे आमचे टॅक्स पेयराचे पैसे पे करता. त्या खातीर ताणें कितें केलें, व्हिडिओ काडलो आनी सांगलें जे कार्यकर्त्यांक कळपाक तुमकां कितें आहा, फकत भाशा खंयची आहा ती हिंदुत्व, ती भाशा तीच कळटा. बट हिंदुत्वाच्या हितून लँग्वेजीन जर तुमकां सांगतले जाल्यार आमचे देवीचे रूप जे आहा पळय, हे 2 देवी जी आहा पळय ती टायगराचेर बसता, वाघाचेर बसता, हे तुमकां एक्सप्लेन करून सांगलें तेजेर. आतां हे जे पॉलिटिकल सिनियर लिडर आहा पळय हाणें कितें केलें, उलटें करपाक स्वप्नीश बाबाक गायो घातल्यो, ताका एक ट्रेट दिले, तूं यो हांगा, तूं उलयचो ना, कार्यकर्त्याचेर काय उलयचो ना. हे जे ट्रेट आहा पळय हे सगळ्या आख्ख्या आमकां एकले एक्टिविस्टाक न्हू, हे सगळ्या गोंयच्या लोकांक ट्रेट आहा. कित्याक सगळ्यांक रायट टू स्पीच आहा, सगळे जाणांक फ्रिडम आहा, कोण जाय तांकां उलोवंक शकता. तो दुसऱ्या जातीचो न्हू, तो त्याच जातीचो, आनी तेजी जात आनी पात तेवूय वयर काडले हाणें सगळे. सो हेजेर कितें आहा, हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आहा. सेकंड थिंग हांव बीजेपी कडेन मागता, बीजेपी जे आहा आतां पळय पार्टी, तुमचे जे सिनियर लिडर आहा जावं पयलींचे आहा पळय तांकां तुमी कितें डिफरंट कितें युनीट करून दिल्ले आहा आनी तांकां कितें सांगलेलें आहा तुमी की हे करा म्हणून, लोकांक गायो घाला, धमक्यो दिया, हे बीन कितें आहा. आतां तेंच दिसता, आयज जे सिच्युएशन आहा पळय गोंयांत, आयज एवरी डे सगळ्यांक धमक्यो दिल्ले आहा. एक्टिविस्ट जर कोण आवाज काडपाक सोदता जावं कोण लोकल उलोवपाक सोदता तांकां धमक्यो दिता, घरान वचून तांकां मारपाक सोदता. हे तुमचें चलचें ना. हांव CMाक सांगपाक सोदता, हे जे आहा पळय आयज जाला, तुमी हे करता पळय हेजेर एक्शन घेया आनी इमिजिएट बेसीस हे स्टॉप जावपाक जाय. आनी जे हांगा क्रायम्स जाता पळय हे एक लायनीन कंट्रोल हाडपाची गरज आहा. आतां क्रायम्स हेज्या पयलीं जाल्लेले गोंयांत, रवी नायक जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेणें हाडलेले क्रायम सारके लायनीर हाडलेले. आनी आयज हे सेम सिच्युएशन जाल्लें आहा. आयज वयता थंय एवरी डे पेपरार पळयत जाल्यार 10 क्रायम्स आसतले, थोडे रजिस्टर जाल्ले आसना. सो CMा कडेन बी मागता, जे तुमी करता पळय रिसर्च करता जाल्यार तुमची रिसर्च टीम जी घातलेली आहा पळय ती एक बरी घाला आनी हे स्टॉप करा. ह्या हितून जर स्टॉप करिना जाल्यार लोक जेन्ना भायर सरतले पळय तेन्ना तुमकां खूब डिफिकल्ट जातलें. आतां रामाचो सिच्युएशन जे आहा पळय चलता, रामा अजुनूय हॉस्पिटलान एडमीट आहा.
हे 15 दीस जायनासतना आयज दुसरो तुमचो ट्रेड येता हो खंयसून बीजेपी हितूनसून येता आनी आयज अशें दिसता की सगळे हितून खंयचे क्रायम जाता ते बीजेपीचे मनीस इन्वॉल्व आसता हे कित्या खातीर जाता म्हणजे कळटा हेजेर की तुमीच आहा इन्वॉल्वमेंट हितून. माझें नांव एडवोकेट भुपेश प्रभुदेसाय. पयलो आमकां एक समजून घेवपाक जाय हे आतां एक्टिव्हिस्ट हे कोणा खातीर हो शैलेश बाब शेलेकार, रामा काणकोणकार, शंकर पोळजी हे कोणा खातीर वावरता आनी कित्याक वावरता. कोणें तुमी एक गोष्ट समजून घेवपाक जाय कितें हे आपले स्वार्था खातीर करता काय आमच्या गोंयकारां खातीर करता. हांगा दिस हॅज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट. आतां हांगा उट सूट आमी एक पयलो आसतलें पयलीं रामाचेर अटॅक जाता आनी रामाक पयलीं सान ट्रेड येता. आतां स्वप्नेश बाब शेल्लेकाराक येता, फाटल्या दिसांनी आमच्या शंकर पोळजी बाबाक आयिल्ले. कित्याक आतां खंय तरी अशें जाल्लें आसा की आमचे एकतर पुलीस एकतर केपेबल ना म्हणपाचें की ह्या पुलिसांचें कांय वालोरूच ना म्हणपाचो नाजाल्यार गव्हर्नमेंट हॅज टू एक्सेप्ट की देर इज अ फेलियर ऑफ दी टोटल मशिनरी. आता की ही डेमोक्रेसी प्रत्येकाक रायट आसा, प्रत्येकाक आपलो ओपिनियन दिवपाक हें आसा. आनी स्वप्नेश बाब कित्याक झगडटा आमच्या गोंया खातीर झगडटा, गोंयचे हक्का खातीर झगडटा. कोण जागे विकता, कोण आनी कितें विकता, हेच रामा काणकोणकार, स्वप्नेश बाब, आमचो शंकर बाब तितलेंच करता. आनी तूं फक्त लोक तांकां आतां धमकायता, कोण मारूं सोदता, कोण घराडे येवन मारता, कोण गाळी मारता, कोण आनी कित्याक. इट्स व्हेरी सिंपल. तुम्ही आमकां भिवून आमचो आवाज दाबूंक सोदता, बंद करूंक सोदता. म्हणून म्हाका दिसता कितें सीएम बाबान खरेंच आतां एक लक्ष घालपाची गरज आसा पुलिसाचेर, म्हणल्यार आमची मशिनरीचेर, वेदर इट इज केपेबल आसा, कॅलिबर आसा ना जाल्यार तुमी एक तर पुलिसांक दामून धरला आसतलें आनी हें सगळें बाबा चल फ्री हँड दिला. तुमी कोण करता ते कित्याक प्रत्येक फावटी कोणाचेर असोल्ट जाता, लास्ट बोटा कोणाचेर येता, रुलींग पार्टीचे कोण आमदार, कोण मिनिस्टर तेंचेर जाता. कित्याक सपोज गव्हर्नमेंट पुलिसांक फ्री हँड दिता दे वूड कॅप्चर. आतां हेतून रामा काणकोणाचेर मास्टर माइंड म्हणून हे म्हणटा मास्टर माइंड लास्ट म्हणटा कित्याक मारलो, कितें चल्ला, आज ताका धमकी दिली, फाल्यां आमकां धमकी दितले, कोणाक खंयच उबारून व्हरतले. म्हणल्यार आतां एकूच लक्ष घालपाची गरज आसा सीएमान की तुजें कितें, वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल फेलियर, डेमोक्रेटीक सामकी फेल जाला, तुजी पुलीस मशिनरी फेल जाला काय एक जाग्यार ते पुलीस 5-6 वर्सां काम करून ते जाम पडला आनी ते पॉलिटिकल आशिर्वादान ते कांयच करूं सोदना. हेजेर डेफिनेटली हें घालपाची लक्ष घालपाची गरज आसा. आतां तेणी मेन्शन केलें पयलीं जेन्ना तुमी आयकलां आसतलें गोवा प्रोटेक्टर्स म्हणून एक ग्रूप आशिल्लो तेन्ना काँग्रेसीचो आदलो सीएम आय डोंट नो रवी नायक आशिल्लो, तेणी सगल्यांक गुंडागर्दी म्हणटा ती काबार केली. आज खरीच गरज आसा, रवी नायकाची गरज आसा काय काँग्रेसीची गरज आसा हें पळोवचें पडटलें, किंवा एक इंडिपेंडंट सरकाराची गरज आसा तें पळोवचें पडटलें, काय एक तो नवो कोण तरी होम मिनिस्टराची गरज आसा तें पळोवचें पडटलें. हितून लक्ष घालपाची गरज आसा आनी हें लक्ष कोण घालूं शकता, सीएमूच घालूं शकता. इन्सिडेंट आयज शेल्लेकाराचेर आमचेर जाला तेजेर उत्तर दिवपा खातीर आयज हांव हांगा येयलो. जेन्ना रामाचो इन्सिडेंट चालू आसा आनी रोखडोच हो दुसरो इन्सिडेंट चालू जाता तेजेर कळटा हांगा खंय तरी डायवर्ट करपाचें खंय तरी षडयंत्र चालू जाल्लें आसा. आज हे कार्यकर्त्याक सांगूंक सोदता, आयज तो नेटान जी उतरां तेणें उलयली, आपूण एक कार्यकर्तो पार्टीचो, आयज तेका हांव सांगूंक सोदता कार्यकर्तो आनी राखणदार हेज्या मदलो आयज तुका फरक पळोवचो पडटलो गोंयांत. आयज राजकारणाक रिस्पेक्ट आसा काय हे जे एक्टिव्हिस्ट आहा गोंयांत, स्वप्नेश बाब शेल्लेकाराक जितलो आयज गोंयांत रिस्पेक्ट आहा तितलो तुमच्या एक तरी आमदाराक आसा जाल्यार तुवें म्हाका उत्तर दिवचें पडटलें. आनी जी भाशा तूं आयज खापरेश्वराचेर उलयता पळय म्हाका विचार, सकाळी फुडें जेन्ना तो व्हड कातरूंक लागले रातच्या अर्ध्या रातीर 2-3 सुमार जेन्ना तो हें कर्म करूंक लागले तेन्ना खंय न्हिदलोलो तूं? त्या टायमाचेर खंय आसले तुमी? हांवें फोन केला पयलो तुमचे जे पळय आमकां थंय आपोवन येल्ले तेका ओपोज करपाक आनी ते राखण करपाक आमी धांवताले गोंयकार थंय, आनी तो सगळो ग्रूप आसलो तांकां फोन करणारो हो संजय सकाळी. तुमी कितें उत्तर दिलें जाणा म्हाका? आतां आमी कितें करतले? काय करूंक येता? तुमी ते एका दिले, तूं जर उलयता तूं त्या सरकारांचो म्हणून जाल्यार तुका कापास्ताद आसूंक जाय त्या सरकाराक विचारपाक. दीस नासलो आमच्या राखणदाराक रातचे तशें सगळी फेरी आसता त्या टायमाचेर येवन तुमी हे राखणदाराक उखलपाची जी तयारी चलयल्या ते तुजे कडेन कापास्ताद ना जाली आनी खंयचो कार्यकर्तो म्हूण सांगता तूं? स्वप्नेश शेल्लेकार जो आसा पळय न्हू तो आमचो राखणदार ह्या गोंयचो. जितलो रिस्पेक्ट आयज गोंयांत तेका आसा
आयज खंयच्याच कार्यकर्त्याक जावं तुमच्या आमदाराक वचून ना. जर तर शेल्लेकाराच्या फाटल्यान तुम्ही कितें हात धुवन लागले जाल्यार संपूर्ण गोंयकार आयज हे शेल्लेकार आनी जे एक्टिव्हिस्ट आयज हे गोंय सांबाळपाक जे ह्या राजकारण्यांनी आयज काबार करूंक उठले राजकारणी, जे राजकारण्याचे तूं सांगता कार्यकर्ते म्हणून आयज लज दिसपाक जाय लोकांक कार्यकर्ते म्हणपाक राजकारणाचे. कित्याक आयज जर गोंयान आमी पळयले जाल्यार आमचें गोंय संपूर्ण काबार जावपाचे वाटेर आसा. हे करणारे कोण? कशें आसलें आमचें गोंय? आनी ते राखपा खातीर आयज 100 शेल्लेकार तयार जाल्ले आहा गोंयान. ते कितें आपलें पोट भरना म्हणून रस्त्यार येना हांगासर. खंय तरी दूख दिसता. आयज हे गोंयकार रडटा प्रत्येक जाग्याचेर जाग्याचेर. शेल्लेकारांक सांगता आयज जर आमी भोमकार जर उबे आसा तेजे सगळे श्रेय स्वप्नेश बाब शेल्लेकाराक वयता.